बऱ्याच जाणांक दिसता की आमी मराठी आणि कोंकणी शाळा आमी बंद करपाक उठल्या म्हणून. आमकां खंयसरूच मराठी आणि कोंकणी शाळा बंद करपाच्यो ना. थोड्योशो शाळा हाज्या पयलीं जर बंद जाल्यो आसत जाल्यार थोडी एडेड हायस्कुलां जेंच्यांनी आपल्यो स्वताच्यो शाळा सुरवात केल्यो आणि सरकारी प्राथमीक शाळा आमच्यो बंद उडयल्यो. म्हाजी स्वताची इच्छा आहा बाल रथाचो वापर करून तांच्यांनी आमचेच भुरगे आपल्या इस्कॉलान व्हरोन आमच्यो शाळा बंद उडयल्ल्यो आसा. हांव मुख्यमंत्री आणि शिक्षण मंत्री ह्या नात्यान मराठी आणि कोंकणी शाळा जी आमची एक सुद्दां आमकां बंद उडोवपाची ना, बट त्याच बरोबर त्या भुरग्यांक क्वॉलिटी एड्युकेशन मेळचें हाज्या खातीर म्हजो प्रयत्न आसा. म्हणून आमी फक्त मर्जर ऑफ स्कूल हो आमी म्हटलेलो की टिचर्स, पेरंट्स आणि भुरगे ह्या सगळ्यांक विश्वासान घेवन म्हणजे एके शाळेत जर फक्त 2 भुरगे आसा आणि 2 भुरगे आसत जाल्यार ती शाळा म्हाका दिसता आणि त्या फुडल्या 4 वर्सांक जर ते शाळेत भुरगेच येवपी नासत जाल्यार त्या 2 भुरग्यांचेर आमी अन्याय करता अशें म्हाका दिसता. म्हणजे अशा शाळेचेर जर आमी तेजे तेंकोन आसलेली 1 किलोमिटराचेर 1.5 किलोमिटराचेर अशी जी शाळा आसा तितूर जर त्या भुरग्याक घातले, दोनूय भुरग्यांक व्हरून घातले आसत, त्या भुरग्यांच्या ऑटोमॅटिकली तांकां 3 टीचर किंवा 4 टीचर जातल्यो. वेगवेगळे पयली पासून ते चवथी पर्यंत शिकोवपा खातीर दर डिव्हिजनान वेगळी टीचर आसची. ताका इंग्लीश सब्जेक्ट शिकोवपा खातीरय वेगळी टीचर आसची. पॅरा टिचरीन ताका वेगळो सब्जेक्ट शिकोवचो, कोणी तरी ड्रॉइंग शिकोवचें, कोणी स्पोर्ट्स शिकोवचो, कोणी भाशा शिकोवची, कोणी गणित शिकोवचें, अशे वेगवेगळे सब्जेक्ट जेन्ना वेगवेगळो टीचर शिकयता आनी पयली ते चवथी जर भुरगे एकाच वर्गान बसून जर सगळे सब्जेक्ट शिकपा लागले जाल्यार चवथीच्या भुरग्याक कन्फ्युजन पयलीचे कितें शिकयता ते आनी पयलीच्या भुरग्याक चवथीचे कितें शिकयता हें कळचें ना. म्हणून वेगवेगळ्या भुरग्याचें शिक्षण हे पयलीचें शिक्षण वेगळें, दुसरेचें शिक्षण वेगळें, चवथेचें वेगळें, अशा वेगवेगळ्या वर्गांनूच जावचें हाज्या खातीर आमचो मर्जर ऑफ स्कूल हे आमी कन्सेप्ट हो लोकांच्या समोर मांडला. जी आंदोलनां लोक करता म्हाजी ताका रिक्वेस्ट आसा, आमकां खंयसरूच आंदोलनां करपाची ना. आमकां भुरग्याच्या शिक्षणाचो आनी भवितव्याचो विचार करून तुमकां विश्वासान घेवनूच आमी खंयसर जर मर्जर अशा पद्दतीत शक्य आसत जाल्यारूच ते मर्जर आमी करतले. आमी खंयचीच शाळा ही बंद उडोवची ना. परत एकदां हांव सांगता आनी बाकीच्यांनीय बी म्हणजे स्कूल बस ह्या नांवाच्या सकयल आमचे भुरगे म्हणजे हांव पळयता आयजूय बी केजीक आनी पयलेक वचपी भुरगे 8 किलोमीटर ते 10 किलोमीटर आमीच दिल्ल्या बाल रथांतल्यान ट्रॅव्हल करतात. हे पळयता आसतना खूब वायट दिसता. गांवांतली शाळा थंयसरूच आसा, गांवांत बरो 2-2 शिक्षक आसा आनी ते शाळांत दुसऱ्या एका खंयच्या तरी स्कुलाची बस हांगा येता आनी थंयसरले 10 भुरगे वाड्या वयले घेवन 10 किलोमीटर सकाळचे फुडें भुरगे आनी वयल्यान थोडे तरी बसीचे पयशे म्हणून चार्ज करतात. अशा पद्दतीत जावचें न्ही. म्हणून म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी पेरंट्स आनी टिचर्स हांच्यांनी जर सतर्क आसत, गांवांत येवपी बस जर म्हटले की ती न येता आमच्या गांवांतल्याच शाळेत भुरग्यांक शिकोवचें हे जर करीत जाल्यार म्हाका दिसता जाल्यारूच शाळा खूब पद्दतीन बऱ्या पद्दतीन टिकूं शकता. आमचो विजन क्लियर आसा आनी सरकारी प्राथमीक शाळा ही चलची हाज्याच खातीर आमचो हो प्रयत्न आसा.